तुझे मुखारा मी येतो, एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखारा मी येतो. तुझ्या काळजात सोदोस दिवच्याक, एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखारा मी येतो, एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखारा मी येतो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्याचे सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 7वो आयतार आनी तो पयत बाळपणाक भेटयलोलो दीस म्हूण आमी पाळटाव. ह्या सेवा धर्माचो विशय तुमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं म्हूण आमकां उदकास कोता. जेजून आमची सोडवण करूंक आमकां सर्गीच्या बापाची भुरगीं केल्यात. आमकां फावो जाल्लें हें व्हडलें बाग बरे भाशेन सांबाळूंक आनी दुस्मानाचो मोग करूंक गरजेचें म्हूण जेजू शिकयता. ही ताची शिकवण चालीत घालूंक आमी सर्गीच्या बापाची सुपूर्ण भुरगीं जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून सोतोसांत ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं सगल्या आमच्या पातकांचो उगडास करुया. उदीक करून ह्या वेळार गिरीत भाशेन ज्या बाबा भयणांक आमकां बुगसूंक आगोड जाता तांकां ह्या आल्तराचेर दवरुया आनी आडकूड आमची काडून व्हर म्हूण देवा लागीं मागून आमी चुकल्या. आमी घडये जायते फावटी दुसऱ्यांक बोगसूंक फाटीं सरल्या. बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव फाटीं सोडपतला देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो हांव विचारून सांगता, मनाची चिंतनानुसार वायट आदार सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बरें सदांच बरें सगळ्या देवतांक आनी भोगलां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कर म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Santitatea esta संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीचाराया सुरपोतवेदार देवा बापा आमी
पिताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा तू सोडली आणि शांतीच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा तू सोडली आणि शांतीच्या इष्टा संसारी ह्या मिसांत आमी केरीत भाशेन ह्या पिरगोजेन जेतल्या सगळ्या कुटुंबा पासून मागुया. देवान दर एका कुटुंबाक आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांक आपले कुरपेन आपल्या देण्यांनी भरूं. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, तुज्या दयाळ मोगाचेर हांव पातयेवन आसां. तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणो जावंक पावूं. एपोरी उतरांनी तशें कोरण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां करपा दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे कोणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान उलोवन मोजेसाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या सगळ्या पोरजेक सांग, तुमी पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. तुज्या काळजान तुज्या भाव भयणीचो दुयेंस दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याक तूं शिडकाय ना तर ताचे पासत तूं तुजेर पातोक घेतलोय. तुज्या काशा लोकाच्या भुरग्याचो सोद घेवं नाका, न्हय म्हूण ताचो राग दवरूं नाका, पूण तूं तुजो मोग कोताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग म्हणुया. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोबतेन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताची उपकार कधीच विसरो नाका. जबाब. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजें अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुजे माथार मोगाचो आनी कोणवालेचो मुकूट घालता. जबाब. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोद करून पेटना. ताचे काळीज काकलुतीन तेवो. ताचो क्रोध सदां उरतो तसलो न्हय. तो सदां काल राग दवरून रावचो ना. आमचे पातकां फावो ते मापान तो कास्त लायना. आमचे काली गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग.
उदेंत आनी ओस्तूम जियेतलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमचे पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवाळायेन वेंगयता तसो सर्वेस्पोर आपली भोक्ती कोतल्यांक दया करता. जो बाब सर्वेस्पोर सगळो कोणवाळाय आनी माये मोग. बाग्यून पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवे वस्ती कोत्ता म्हूण तुमकां खबर ना? जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंतोन करीत तो देव तांचो नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. कोणेच आपणाकूच फसून घेवू नये. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतले नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावन पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणबाय एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, तो जाणारांक तांचेच नाडबुदीन दवरता आनी दुसरे कडेन झाडार मनशांची चिंतना पोलकी म्हूण सर्वेस्पोर जाणो. म्हणटच मनशा विशीं कोणेच बोडाय दाखोव न्हय. खरें म्हणल्यार सगळें तुमचेंच. पावलू, आपोलो आनी केफास संवसार, जिवीत आनी मोल, आतांचो आनी फुडलो काळ हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतोरें उद्गाराक उबी रावुया. सर्वेस्पोरा Soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. सर्वेस्पोरा Soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. Mateva pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. Oi matuka somia. जेसून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, अशें म्हटलोलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक तूं आडायनाका. कोण तुका उसव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुज्या आंगावलें व्हरूंक न्याय सोबेन विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चोरूंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगातीन चोल. तुजे कडेन मागीत ताका दी. आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता
ताका पाठ करूं नाका. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानांचो द्वेस दवरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्यां पासत मागात. हे परीन तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? दोन बसूलदारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंदाकूच तुमी सालाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? अन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. Gesù Cristace शुभ porto mahane Praticha Misha Baba Punino. तुम्ही सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. आमी सगोट कुटुंबांची येतात. आमच्या कुटुंबान आवय बापूय आनी भुरगींची येतात. आनी दर एक आवयक आनी बापायक अभिमान भोगता जेन्ना दुसरी आमकां हे भाशेन म्हणटात, इस्तिमोस हांव तुमच्या भुरग्यांचें, देखीन वाडयलोलीं भुरगीं तुमची. खरेंच देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसा. असलीं सोबीत उतरां आमच्या भुरग्यां विशीं उलयतात तेन्ना आमकां खरेंच अभिमान भोगता. इस्कॉलांनी कॉलेजींनी ओपन डे आसता. रिजल्टा विशीं एक भासाभास जाता आनी जायते पावटी टिचर भुरग्यांची तोखणाय करता. हे पावटी तुजो पूत, तुजी धूव वा तुमचीं भुरगीं बऱ्या मार्कांनी पास जाल्यात. तितलेंच न्हय, तुजीं भुरगीं वा तुजो पूत धूव हुशार जायत्या इस्कॉलाच्या प्रोग्रामांनी वांटो घेतात आनी तांचे विशीं दुसऱ्योय टिचरी तांची वागणूक, बिहेवियर, तांची डिसिप्लिना विशीं तोखणाय करता. हें आयकले उपरांत आवय बापूय खुशाल जावन घरा येता. तांच्या मनाचेर नवो उजवाड, तांच्या काळजान खुशालकाय की आमचीं भुरगीं खरेंच सारक्या मार्गार आसात. एक आवयक बापूय खुशालकाय भोगता. हो आवंडो संवसारी आवय बापायचो जाल्यार अशेंच आमचो सर्गीचो बाप असल्याच आवंड्यान जियेता की आमी सगळीं जी पवित्र स्नान घेतल्यांत आनी आमी आमकांच देवाची भुरगीं म्हणटात, आमी सगल्यांनी आमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जावंक जाय. देखून 2 जाग्यांचेर जेजू पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आनी ताचें रूप बदलल्या उपरांत त्या दोंगराचेर
बापान दादूसकायेन बरोवन म्हटलें, हो म्हजो केरीत ओपूर बाईचो पूत, ताचेर आसा म्हजें सगळें दादूसपण. खुशाल बाप आपल्या पुता जेजू खातीर. आनी आमी सगळ्यो देवाची भुरगीं म्हणटोच आमी ताच्या पुता सारकी, आमच्या जेजू सारकी बापाची भुरगीं जावची गरज. देवाचो तोर आमकां तेंच करूंक कांयच आपयता. सर्वेस्पोद्यो मोजेसा लागीं उलोवन विचून काडलेले पोरजेक ताणें सांगलें वो सांगूंक लायलें की तुमी पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र. Be holy, because I, your God, your Lord God is also holy. तस पयलें आमकां आयज देवाचो तोर संदेश दिता तो आमी पवित्रायन जिवंक. आनी रोखडेंच तोच सर्वेस्पोर देव म्हणटा, पवित्रायन जिवची पावलां मारता आसतना पयलीं स्वातेर तुज्या काळजान तुज्या बाबा भयणीचो द्वेश दवरूं नाका. आनी हाची खोल सोजमणी जेजू आमकां शुभ वर्तमानान दिता. पवित्रायची वाट आमी चलतले जाल्यार पयले स्वातेर ह्या काळजान सगोट बाबा भयणीचो मोग आसूंक गरज. ह्या काळजान दुसऱ्या बाबा भयणीचे राग द्वेश कुसरेपण नाटकाय आसूं नये. हें आसप म्हणजे एक आडकूड पवित्रायच्या मार्गार आमी चलूंक. दुसरे स्वातेर सर्वेस्पोर देव तशें मुखार सांगता, पूण तुज्या पेल्याक तूं शिडकाय. बरे भाशेन जेन्ना आमी खूद आमच्या कुटुंबान चुकता तेन्ना आमी शिटकावणी दिता. कित्याक ही शिटकावणी तर आमी आमच्या भुरग्यांक दिना जाल्यार हें तांचें पयलें जिविताचें पावल वांकडें पडत जाल्यार आख्खो मारोगूच वांकडो जातलो. देखून चुकलेल्याक शिटकावणी, पूण बरे भाशेन हांव पवित्र आनी तूं पवित्र ह्या भाशेन न्हय, पूण आमी सगळीं सोगतायेचीं बाबा भयणां, पूण एकामेकाक आमी बऱ्या मनान, आमचो मन, आ इंटेंशन शूड बी गूड. कित्याक जेन्ना हांव पवित्रायचे वाटेर चलता तेन्ना आनी दुसऱ्याक हांव बरी बूद दिता तेन्ना, तो चुकता तेन्ना जें हांव कितें सांगता तो मानून घेतलो. कित्याक हो मनीस जाणा की जो कोण म्हाका सांगता तो म्हज्या बऱ्याक सांगता. देखून आवय बापूय एग्जाम्पल आपल्या भुरग्यांक शिटकावणी दिवंक फुडें सरतात तेन्ना तांच्या जिवितान ही बरी तत्वां आसची गरज. आनी देखून आमकां जेजू अदीक खोलायेन आमकां शिकोवन दिता आसतना पवित्रायची वाट जी सर्वेस्परा देवान इस्रायल पोरजेक जिवंक सांगलोलें ताचे वयर मुखार वचून आदले शिकोवणेचो उगडास करता आसतना नवी शिकोवण आमकां दिता. आदी सांगलोलें पूण आतां हांव सांगता. नाव आय एम सेइंग इट टू यू. आय एम सेइंग नाव. हांव सांगता. आनी जेजू आयलोलो टू फुलफील वॉट वॉज प्रॉमिस्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट. आनी तें साकार करूंक जेजू आयला. आनी जेजू कितें सांगता? जेजू जायत्यो मुखार आपलीं पावलां मारता. पूण आतां हांव तुमकां सांगता, जें आमकां आयकूंक घोडे भोव आगोड जाता. हें खरें जिवंक सोंपें काय ना. हातूंत दुबावना जायत्यो आडकुडी आसा. पूण एक मुखेल कल्पना आमच्या मनान आमी दवरून जेजूची शिकोवण आमी बारीकसाणेन ताचेर नियाळ करची गरज. तुमी सर्गीच्या बापाची
भुरगीं जातोल्यात जावंक गरज. आनी ह्याच पासत जेजू म्हणटा दुस्मानाचो पर्यान मोग करात. कितली अवघड, पूण जरी तरी आमी करिना दुस्मानाचो मोग, पिडापिडितल्या पासत मागप, जाल्यार एट दी एंड जें जेजून आमकां सांगलां तें जावचें ना. आनी कोरिंथकारांक बरोवन बागेवन पावलू खबर करता तुमी देवाचें मंदीर. हें देवाचें मंदीर. फाल्यां हाका कोणेंय कितें म्हणत जाल्यार आमकां कितलो राग येता. बोबाव जालें हें मंदीर देवाचें मोडपाक आसा म्हूण बायपास येता म्हणून आमी कशीं प्रोटेस्ट कोत्तेल्या. ह्या मंदिरा सोबें आमची केरीत अपुरबाय आसा. पूण जेजू म्हणटा दर एक मनशाचें जिवीत देवाचें मंदीर. आमचें जण एकल्या सोबें देव तिकाण करता. जरी ह्या फातराच्या मंदिराचो इतलो मोग जाल्यार तुमी तुमचें नियाळात, वो आमी आमकांच नियाळची गरज. ह्या देवाच्या मंदिरान तो देव जेता जाल्यार हें आमचें जिवीत, आमचें काळीज मन कितलें नितोड आसूंक जाय. हेंच जेजू सांगूंक सोदता. तुमचें जिवीत बरें करात. आनी जिवितान बरें करप म्हणजे सर्गीच्या बापा भाशेन सोपूर्ण जावंक सोपूर्णायेची वाट चलोवंक. एका दिसान घडये आमी पवित्र जावचीं ना. होलिनेस इज अ प्रोसेस. केन्ना चुकतलें बरें करतलें हांव, केन्ना चुकतलें हांव, केन्ना आडकूड येतल्यो. आनी देखून कोरिंथकारांक बरोवन बागेवन पावलो आमकां उगडास करता कोणाकूच फसून घेवं नाये. कोणी ह्या संवसारांतल्या नेमा पोरमणें चलता तो आपूण एक जाणार मनीस पूण सोजमत ही ताची पिशेपण. कित्याक संवसारी वस्तू आमकां जायते पावटी वांकडें करूंक आपयता. आनी घडये आमी सोजमत दीस इज द रायट पाथ, हें करता तें सारकें ना. आयज जेजू आमकां सांगता संवसारीची जाणवा एक पिशापण. देखून जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेतना बोडाय धरून न्हय पूण सुर्गीच्या वस्तूंचेर नदर मारून आमी जिवंक गरज. पूण म्हज्या बाबा भयणीनो, पेल्याक दुखून, पेल्याची नाटकाय करून, पेल्याक वायट करून, कित्याक मोकोडेन पॉलिटिकल पावर आसा, म्हाका सरपंच बरो आसा, म्हाका मंत्री बरो आसा, म्हाका मामलादार बरो आसा, म्हाका कलेक्टर बरो आसा, म्हाका हो बरो आसा तो बरो आसा म्हूण हांव तर पेल्याक किरीत वायट करता जाल्यार हें म्हजें पिशेपण. आनी म्हाका दिसत घडये म्हज्या पेल्याक, म्हज्या शेजाऱ्याक, दुसऱ्यांक दुखून हांव वयर सरलां. आडगां करून दुसऱ्याचें हांवें म्हजें केलां. कित्याक आय हॅव पावर इन माय हँड, आय हॅव वेल्थ इन माय बँक, आय कॅन ब्रायब एनी वन. आनी अशें आमी करून तर व्हडलीं मनशां जावंक सोदतात. हें पिशापण, ही संवसाराची बोडाय खंयच पावोवची ना. कित्याक असल्या जिवितांतल्यान सर्गीचीं भुरगीं केन्नाच आमी जावचीं ना. जेजू म्हणटालो दुस्मान म्हणटा तो ना. कित्याक देवा मुखार आमी सगळीं एक सारकीं. आनी सोबीत उतरां जेजूची. म्हजो सर्गीचो बाप आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तूं देवाक तर आमी सगळीं एकूच जाल्यार आमच्यान म्हणोंक जाता आमच्या मुखार आमच्यान एक प्रश्न घालूंक जाता. हू आर वी टू डिसायड हू इज रायट एंड रॉंग?
दुसरो बरो आनी हांव वायट वा हांव वायट आनी दुसरो बरो म्हूण कोण फकत देवाच्यानूच ही अंतर करूंक जाता. आयज आनीक फावटी ह्या देवाच्या घरांत आमी वांटो घेवंक आयल्या. जेजूक आमी शेवतेल्या. बापाक पुताक आत्म्यांक नमस्कार आमी करता. आमचो आवडो होच जावं दी. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं जावं. आनी आयज जेजू आमकां तिनूय वाचपांनी ह्या पवित्रायन जिवची वाट देवाच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जावची आमकां उपाय दाखयता. हे उपाय आपणावया. आगोड जाता आसतलें घडये, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. इट मायट बी डिफिकल्ट, बट इट इज डेफिनेटली नॉट इम्पॉसिबल. आमी कांय घडये जायते फावटी सोयतानूय आमकां नाडटलो. कांय आमची लागशिल्लीं इश्टां सोयरीं पासून तूं ताका कित्याक बक्षिता, ताणें तुका इतलें वायट केलां, घडये आमकां वायट बुद्धी दितले. हे वेळार देव आमकां उगडास करता. आमी एकूच मनान धरूं तुमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जावं. हो जावन दी आमचो आवडो. आनी आवडो आमी येतना ह्या पवित्र आल्ताराचेर येतलो. जेजू आमच्या काळजांत येतलो. तोच आमकां शक्ती बळ दितलो. ताच्या बळान चलूंक आमकां सगल्यांक देवाची कृपा आनी बळ मागूया. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबाट जिवो करून बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा सोडपतीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुखाक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्यावरवी बसवे सांबाळो आंकवार मरेता संवलो पोंचला ताकाने कोसुसले ताका कोसार सुरलो तो मेलो ताकाने केपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चल्लो सोडपतीदार देव बापाच्या विश्वास बसलो पिताचे आनी आनीचे मनसुबी करून घेतलो सत्मांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभी भक्तांचो एककार पदकांचे बक्षांनी कुडीचे जीवन सासणाचे जिवीत आमेन. आनी आमकां देवाच्या आदाराची गरज ताचे विरींत आमच्यान कांयच करूंक जायना. थोड्या वेळार आमची कालती मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापान बिस्मानी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपली धर्मीक शिकवणेंतल्यान भावार्थाची पवित्र सभा तयार करून तांकां पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आनी शक्ती बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपस्वार्थाक आनी आशेक लागून पक्षी आनी पोजे मोदें दुयेंसांचे सूत घेवपाची विकायलेपण पसरावपाचे पयसावन सगळ्यांक एकवटा आनी बरी उदरगती पासत ताणें वावरूं बापा लागीं मागुया. आयज जेन्ना पवित्र बालपण भेटयलोलो दीस आमी पाळटाव तेन्ना आमच्या कुटुंबांत वाडलेल्या भुरग्यांची आमी जतनायेन निगा घेवन आनी तेंच परीत केरीत भाशेन संवसारभर कश्टांतल्या भुरग्यांच्यो हुस्को दवरून तांची गरज उदारपणान फुलना पाकली सगळी दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दुस्माना
शिक्षणाचो मोग आनी पिडापेड दितल्या पासत मागणी करप ही पवित्रपणाची सोपुनायेची आनी आमी बापाची भुरगीं जावपाची वाट म्हूण जेजू आमकां शिकयला. तर आपणा फाटल्यांक येतल्यांक दाखयलोली वाटेन सगळ्यांक चल्ल्यार पुरो म्हूण बाबा लागीं मागुया. एवढ्यार एक गुळयोगी रावून आमच्या कुटुंबा पासत मागून कुटुंबान पिडींत आसलेल्या बाबा भयणा पासत मागून बापा व्हडा बाबार्थान आनी ल्हानविकायेन तशेंच भक्तीपणान ची मागणी आमी तुका उबारल्या. जावंडे आमच्या काळजान आसा ते सोगोट आमी तुका उबारता. तुजी खुशी जाल्या ते आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. मुशा बाबानो मुशान तुमचें बलिदान सोद पोतवेता देवा बापाक मानता तसलें सामून म्हाका. हे तुमच्या हातांतले गोविंदार आपल्या मनाकानी वळवेन आमच्या आनी पयसुरेच्या देवाक सोयस्पर मागूं. सर्वेश्वरा तुका फावो तो मान दिवच्या हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताचे वरवीं सासनाचें सूख आमकां लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत आयुबाता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोड पोतवेदार आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सोड तांचे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सोयंबाक तुवें तुजे उगोणीत पोतवेचो आदार दिलो. पूण सोडवण आमा सोमेस्तांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागोट तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खूद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक पडसोळटा मोहिमा तुजी. देखून त्या जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सरकार. ताचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Tuja mój Boba, uconi, Tuga.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. सावन आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक घरा. भाव भारताचो गूड परगटुया. तुझ्या भोवसानी पुनर्जीवन कोणाक व्हरवी. तुवें आमकां सोडली सोंप्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोड बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापान सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या फिरगोसकारांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागिवोन जुसे बागिवोन धर्म दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुबोरबी त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सुरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. ही संवसाराची यात्रा करता आसतना आमचो एकूच आवंडो जावं दी. बापाची भुरगीं आमी जावं आनी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातलें जाल्यार जेसून दिल्ली शिकवण आमी पाडून आमच्या जिवितान जिवंक कृपा दी म्हूण सोब्यान शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान ह्या आमच्या आवडे बापाक उबारुया म्हणून आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सकाळ येवं, तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटोय गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बुरशी घाल. तशी आमची पातकां घोस
आनी आमकां थोड्या पळती नाका वायटांतली आमकां हाडवा सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुडणारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान अंतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक स्तुती पोतवी आनी महिमा तुजी सदांच्या आसता सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दी देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले आमची कबूत कोर देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले आमची कबूत कोर देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पातो काडटा ती शिळेच्या जेवणाका पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्यात म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या काज उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
तुझी आज्ञा तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित कर क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर नानवेर म्हाका उदकांत कळवरायच्या पवित कोश्टानो म्हाका गोड करात तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरो कोदींच दिवं नाका
वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोनाच्या वेळार तूं आमकां आपय तुजी सोशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय बोगदा सांगाती तुका वाकांशाक आमीन. प्रार्थूया. विस्वाशी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां बासयताय. ही आमची बासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. काल सोनवार सकाळी इगोजेची साफाई केल्या सिंकेटी आनी शिरवडे ह्या वाड्यांतल्या बाबा भयणांक आनी आज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शाबासकी. येता त्या सोनवारा इगोजेची साफाई करूंक सकाळी 9:15 वाजता गोंवडी फिरगोज सोबीतची OPPC ह्या संस्थेची बाबा भयणां. गेल्ल्या आयतराक धर्मदान जाला ₹99,676 रुपीज. तुमकां आमचे दिनवास. आज फिरगोज तरणाट्यांक जमात सकाळी 11:15 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. आज हिंदी भाशेन मीस आसतली इगोजेन सांजे 3 वाजता. 22 मेर गोबराचो बुधवार त्या दिसा मिसा एपुरी सकाळी 5:30 वाजता 6:45, 8 आनी 9:15 वाजता. सगळ्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट हातून वावुरतल्यांक मीस आसतलें दनपारच्या 12 वाजता. तेच परी सांजे 6 वाजता इगोजेन इंग्लिशींतल्यान मीस आसतलें. येता त्या आयतारा सेवाधर्मीक सेवकांक जमात सकाळी 11:15 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. येता तो आयतार 26 मेर कोरेस्मांचो पयलो आयतार जाल्ल्यान भोव सकाळी चलून
वॉकिंग पिल्ग्रिमेज वो बाबार्थाचे यात्रेंत आमी वांटो घेतल्या आमचे नाबिलीचे फिरगोजेन तावन वेर्ना इगोचे लागीं आमी बासीन वेतल्या वेर्ना इगोचे लागीं तावन सांकवाळ सुमार 10 किलोमिटरांची वाट प्राचीत मनान आमी चलतल्या हे यात्रेन प्रायवेट व्हेकल्स व्हरूंक जायना जांगा कोणाक बासीन येवंक जाय तांणी ह्या म्हयन्याचे 22 पर्यंत इगोजेच्या ऑफिसांत येवन आपलें नांव दिवचें कोणाक जायना आनी भलायके वाटेन आडकूड आसात तांणी येवचें न्हय त्या सकाळीं 2 वाजता इगोजेच्या आंगणांतावन बासी भायर सोडटल्यो जी बाबा भयणां सांकवाळ वेचिनान तांणी इगोजेन वो कपेलांनी मिसाक येताना घडटा जाल्यार प्राचीत मनान चलून येवचें आनी कितेंय करूंक जाता तें PPC वांगड्या वरवीं तुमकां वॉट्सॅपार आमी धाडटल्या येता त्या आयताराक दोतोरीच्या भुरग्यांचो वर्सावडीचो दीस कॅटिकॅटिकल एन्युअल डे सांजे 4:30 वाजता दबाजीक मीस आनी ते उपरांत इस्कॉलाच्या आंगण्यान भुरग्यांची कार्यावळ सगळ्या आमच्या फिरगोसकारांक आमी आमंत्रण दिता कॉरेजमाच्या काळाची आख्खी कार्यावळ आमी फेब्रेर आनी मार्च म्हयन्याच्या पॅरीश बुलेटीन रुजाईच्या पावलांचे छापून हाडल्या ती तुमी बारीकसाणेन पळोवची प्राचीत काळान दर बुधवारा आमचे इगोर्जेन आमी इंग्लिशींतल्यान कुर्साची वाट करतल्या सांजे 6 वाजता आनी दर शुक्रारा आमी कोंकणी भाशेन कुर्साची वाट करतल्या सांजे 5:30 वाजता आमच्या इगोजेच्या आंगणान प्राचीत काळान दर सोनवारा आमी आमचो मागण्यांचो कूड प्रेयर रूम रातच्या 12 वाजता पर्यंत उक्तो दवरतल्या जाता तितल्यांनी येवन जेजू सांगता प्राचीत मनान वेळ सादचो मार्चाचे 5 तावन इंग्लिशींतल्यान मिसां आमचे इगोजेन जातल्या सकाळीं 9:15 वाजता मार्चाचे 5 सकाळीं 9:30 ते दनपारच्या 1 वाजता पर्यंत लायन्स क्लब ऑफ नावेली आमच्या PPC SSPP आनी फिरगोस तरणाट्या सांगता ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवन हाडटात ग्रावंडा लागीं आसलेल्या डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गॉमेज हॉलान जेजून आपल्या पवित्र रक्ता वरवीं आमची सोडवण केली जाल्यार आमी आमच्या रक्ता वरवीं कोणाचो जीव साल्वार करूंक जाता म्हूण आनी रगत भेटयल्यार आमचेच कुडीक बरें म्हूण जाणा जावन जाता तितल्यांनी त्या दिसा आपलें रगत दिवंक फुडें सरचें म्हूण आमी उलो मारता मार्चाचे 5 आयतार समुदाया वयर एक किरीट शिबीर आमी घडोवन हाडटा सांजे 4:30 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान सगळ्या PPC मेंबरांनी आदल्या तशेंच आतांच्या कॅट आनी पेट वांगड्यांनी सेवाधर्मीक सेवकांनी चुकयनासतना वांटो घेवचो एप्रील मे जून आनी जुलय म्हयन्यांत लग्न जावचे आसात तांकां शिकोवणेचें शिबीर आसतलें मार्चाचे 6 सोमारा दीस सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान फादर मायरन आनी फादर सुकूर हाणें बरयली कुर्साची वाटेची पुस्तिका आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान विक्रेक आसा कोणाक जाय तांणी घेवचें मोल फकत 50 रुपया आमचे रिडेम्ट्रिस याज्ञीक भाव आपल्या परवरी आसलेल्या घरांत प्राचीत काळाच्या दर शुक्रार सोनवार आनी आयतार इंग्लिशींतल्यान रितीर घडोवन हाडटात वांटो घेवंक खोशी आसलेल्यांनी अदीक म्हायती घेवचे खातीर इगोजेच्या नोटीस बोर्डार पडोवचें 26 येता त्या आयतारा विलेज पंचायत हॉलान ग्राम सभा जमा जातली म्हूण नावेली विलेज पंचायत कळीत करूंक मागता ह्या म्हयन्याचे 28 28 एनिमल हजबंड्री आनी वेटनरी सर्विसेस डिपार्टमेंट हांच्या संबंदान एक ट्रेनिंग ड्रायव्ह जातलें म्हूण नावेली विलेज पंचायत कळीत करूंक मागता अदीक म्हायती इगोजेच्या नोटीस बोर्डार पडोवची उबी रावया
सुरबेशपोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोव्यास आनी सोर पोतवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन बापाची मोगाची भुरगीं सांग वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Gesù amce mode doru e come capriti a Dio Sogliami potungara Tacia Boga muchaci tu Gesù amce mode doru e come capriti a Dio Soleami potungara Tacia Boga muchaci tu Gesù solo Boga rostia Boga rosto amigoria Belia zakri Gesù keli Belia zakri amigoria Gesù solo Boga rostia Boga rosto